most probably from the 1st of July, the first week of July onwards we are starting. It is a session will be for the 15 days. ODF, open defecation free. आम्ही ॲक्च्युली सगळे फॉर्म जे आसा हे म्युनिसिपालिटी आणि पंचायत एरियांनी अवेलेबल आसा विच इज स्टील 30th of June पर्यंत फॉर्म अवेलेबल आसतले. सगळ्या प्रत्येक ज्याच्या कडेन टॉयलेट अवेलेबल ना त्याच्यानी बायो टॉयलेट पंचायत एरियांनी आम्ही ऑलरेडी सांगला की बायो टॉयलेट दितले. तेजे एक बरें डिसिजन गोंयकारा खातीर आसा. तेजे रेट्स जे आसा हे आमी रिवायज केल्या. तांकां रेट्स आमी फॉर जनरल पब्लीक जे जनरल कॅटेगरींतल्या लोकांक 4,500 रुपया. फॉर OBC इट इज 2,500 रुपया एंड फॉर SC and ST इट इज 1,000 रुपीज तांच्यांनी पेमेंट करपाचो आसा. सो दॅट मॅक्झिमम जाणांक गोंय हे आमी खूब ओपन डेफिकेशन फ्री जावपाक खूब फाटीं उरल्या. बट 31 ऑगस्ट पर्यंत गोंय ओपन डेफिकेशन फ्री जावपाक जाय. 31 ऑगस्ट पर्यंत 30 जून पर्यंत दिले. कारण आमी ऑलरेडी बायो टॉयलेट जे आसा ही ऑर्डर ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेच्यानी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसा. देर आर अप्रॉक्सिमेटली 5 कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड आसा. त्या खातीर फॉर्म भरून तेंच्या कडेन पावले काय रोखडे टॉयलेट जे आसा इट इज ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड टॉयलेट थंय पावतले. त्या खातीर आमचो टार्गेट आसा की 31 ऑगस्ट पर्यंत गोवा जे आसा ओपन डेफिकेशन फ्री जावचे हो आमचो टार्गेट आसा. त्याने ह्यान फुडें ऑलरेडी लेबर मिनिस्टरा कडेन म्हाजें उलोवप जालां. आमी जे कामगार आसा पळय न्ही तांकां जो मोबायल टॉयलेट दिवपाचो विचार जो आसा त्या सायटी पुरतो आयदर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कंपल्सरी करप अदरवायज त्या कॉन्ट्रॅक्टरान थंय तांकां प्रोवायड करप. आयदर तुमी द लेबर वेलफेअर फंड या अदरवायज जे द कॉन्ट्रॅक्टर इज द कंपल्सरी विल डू डेट. अंडर हेल्थ ॲक्ट आतापर्यंत फक्त वॉटर आणि हे आशिल्लें इलेक्ट्रिसिटी आशिल्ली. बट फर्स्ट टायम वी आर टेकिंग आमी अमेंडमेंट येता त्या असेंब्लीन हाडटले की सिवरेज जी आसा म्हणजे CO लायन जी आसा प्रत्येक फावटी घालपाक खूब कडेन प्रॉब्लेम येता. अंडर हेल्थ ॲक्ट येता त्या असेंब्लीन तो अमेंडमेंटूय करतले आणि CO लायन्स हेच्या खातीर कनेक्शन दिवपी हेज्या हेल्थ ॲक्टाच्या अनुसार अमेंडमेंट जातलो.